लोकोत्सवा निमतान संस्कृती बचाओ गांव बचाओ अभियानात 23 सप्टेंबराक सुरवात जाल्या आणि लोकोत्सवाच्या आयोजनान ह्या अभियानाची सांगता जातली म्हूण आयोजक उलयल्यात। अंदू वर्साचो लोकोत्सव 7, 8 आणि 9 डिसेंबरा मजगती जातलो। डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट। फाटली 18 वर्सां आमी ग्रामीण संस्कृतीचे संवर्धन करप आणि त्याच बरोबर गोंयच्या संस्कृतीचे दर्शन करप असो एक मोठो हावेस धरून आमी मोठ्या दबाज्यान लोकोत्सवाचें आयोजन करतात। फाटले 18 लोकोत्सव आमी अत्यंत यशस्वी रित्या आयोजन केल्लें आसा। हाची दखल सबंद गोंयच्या जनतेन घेतलेली आसा। फाटल्या 2 लोकोत्सवांत तर 60,000 पेक्षा चड लागीं 70,000 उपस्थिती ह्या लोकोत्सवाक लोकांनी लायिल्ली आसा आनी ताजे वयल्यान लक्षांत येता की हो लोकोत्सव कन्सेप्ट जो आसा तो गोंयच्या जनतेक किंवा गोंय भायल्या महाराष्ट्र पुणे किंवा कर्नाटक भागांतल्यान सुद्दां लोक मोठ्या संख्येन येता आनी त्या पार्श्वभुमीचेर आदर्श युवक संघ आनी बलराम एज्युकेशन सोसायटी हे करतान गोंयच्या संस्कृतीचें रक्षण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान संवर्धन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हें काम अखंडपणे चालू दवरलें आसा आनी त्यामुळे ह्या वर्साक आमी तो अदीक मोठ्या दबाज्यान यशस्वीरित्या पार पडटलो ह्या संदर्भांतले आमी जवळ जवळ 3 म्हयन्याच्या पयलीं तयारीक लागले आसा। अंदूचो लोकोत्सव आमी 7, 8 आनी 9 डिसेंबर आमी आयोजन करपाक सोदता, बरोबर 3 म्हयन्याच्या पयलीं। त्यामुळे ह्या वर्सा एक नवीन कन्सेप्ट आमी तयार करूंक सोदता आनी तो कन्सेप्ट म्हळ्यार संस्कृती बचाओ गांव बचाओ हें अभियान आमी करपाक सोदता आनी ह्या अभियानाची सुरवात जी आसा 23 सप्टेंबर पासून मल्लिकार्जुन देवस्थान गावणगिरी हांगा पासून हांगा सकयल सुरवात जातली आनी ह्या अभियानाची सांगता जी आसा ती लोकोत्सवाच्या आयोजनांतल्यान 7, 8, 9 ह्या दिसाक ताका समारोप जाता। लागीं ह्या अभियानाक सादारणशे की 500 कार्यकर्त्यांनी नोंदणी केल्ली आसा ही आमी गोवाभर प्रसार करपाची आसा आनी वेगवेगळ्या गांवांनी वचून म्हणजे वेगवेगळ्यो प्राथमीक शाळा आसतल्यो तश्योच माध्यमीक शाळा आसतल्यो हायर सेकंडरी कॉलेजी आसतली सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतले महिला मंडळ आसतली यूथ क्लब आसतले देवस्थान आसतले किंवा मांड जे असतात न्ही वेगवेगळे शिगम्याचे किंवा धुळोचे मांड आसतात ह्या सगळ्या म्हणजे प्रत्येक गांवांनी वचून जे आसा न्ही ह्या अभियानांतल्यान ह्या सगळ्या गोष्टीचो प्रसार जातलो।